आज मेरेन गोंयचो एक स्टँडर्डायज्ड हँडीक्राफ्ट जावचो, एक मेमोरेबलिया जावची, जो एक टुरिस्ट गोंयच्यान घेवन वता, ही एक स्टँडर्डायज्ड मेमोरेबलिया जावपा खातीर जो कितें एफर्ट घेवपाक जाय आशिल्लो तो फक्त तोंडान घेतलो. आमी एसेंब्लीन खूबदां उलयले, सरकारानूय मानून घेतलें, पूण काम कांय जालें ना ताजेर. सो काम जावपाची गरज आहा. आतां इलेसांव तेंकतना खूब कामां आमकां दिश्टी पडटलीं. ताज्या हातून हे 1-2 म्हयन्यांनी गोंयांत एक स्टँडर्डायज्ड मेमोरेबलिया जावची हो म्हाका दिसता आयचे रुरल डेव्हलपमेंट पोर्टफोलिओ धरिल्ले मंत्र्यान हँडीक्राफ्टाचे ज्यो कोण इंट्रस्टेड आशिल्ल्या लोकांनी चड करून सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जांकां पुढाकार दिवपी राजकारण्यांनी हे आपले हातभार लावपाची गरज आहा एक बरी मेमोरेबलिया तयार करपाक. आमी जेन्ना भितर सरतात तेन्ना आमी पळयतात की नाल्लाच्यो वस्तू खूब दिश्टी पडल्यो. आज नाल्ल खंयी आसल्यार गोंयांत दिसूंकूच जाय, माड खंयी दिसूंकूच जाय. माड म्हणल्यार गोंयकारपण, नाल्ल म्हणल्यार गोंयकारपण. तो तूं डिक्लासिफाय करूं, तें झाड न्ही तण म्हणूं, पूण माड म्हणटा तो आसूंकूच जाय आनी हांगाय दिश्टी पडटा. भितर सरतना पयलें दुकान जें आहा तें माडाचे हँडीक्राफ्ट विकतात. गेल्या साधारणचे 4-4.5 वर्साच्या कालखंडा भितर ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याक सक्षम करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यान जे उत्पन्न घेतिल्ले जे प्रोडक्शन आसा ताका मान्यता दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे अत्यंत महत्वाचे पावल मारलेलें आसा. आणि वर्साच्या वर्सा आमी सारास एक्झिबिशन घडोवन हाडटा एक म्हत्वाच्या कारणा खातीर, आनी हे कारण जावन आसा आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मेंबर. आमी तांकां आपली कला वापरून वेपार तयार करपाक एक प्लॅटफॉर्म दितात. सारास घडोवन हाडटात.